बायणाची जी केस डकेती जाल्ली पळय न्ही तेजेर ऑलरेडी हांवें पयलीं सांगलेलें की वी आर ऑन अ ट्रॅक ऑलरेडी हाडटा आनी उरलेले तेजे रिलेटेड जे आहा पळय न्ही त्या सगळ्या जाणांक धरतले त्या खातीर स्पेसिफिकली आत्तां खूब बेगीन जातलें तेजेर उलोवपा खातीर बट ऑलरेडी क्रॅकडावन केलें तांकां सगळ्या जाणांक धरतले आमी हेजी म्हाका खात्री आहा म्हाका पुलिशेचेर म्हजेर विश्वास आहा की ते क्रॅकडावन करून सगळ्या जाणांक ऑलरेडी अरेस्ट करतले. गोवा पुलीस इज रायट फ्रॉम द बिगिनिंग आय एम टेलिंग यू गोवा पुलीस इज नंबर 1 ना हे हांवें केन्नाच चिंतूना हाका आनी 6 महिने 7 महिने वतले म्हूण केले पूण खरें आमी डेफिनेटली आतां आज कितले दीस रे 6 दिसान इजी केस जावप म्हणजे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. खरें म्हाका आनंद जालो केस वीच हॅज नो ब्लायंड केस हांवें खूब ट्राय केली क्लूज दिवपाक हांवें कितले क्लूज दिले पूण इट वॉज अ ब्लायंड केस कोणाक म्हूण धरतलो म्हणजे हांवें सगळे म्हणजे वर्कर सुद्दां म्हजे हॉनेस्ट आनी हांवें थोडे सांगलें पूण म्हाका सगळ्यांनी हेल्प केलो म्हाका PI फोन करता DYSP फोन करता आनी म्हाका तांच्यांनी बरें सगळें सांगलें SP वास्को आमचो PSI आमचो PI शेरीफ जॅकीस ताणें सुद्दां फोन केलो म्हाका फोन करत आसलेले ते आज तुका आमी हिट दिता मातशें पळय कोण मेळटा तुका जाल्यार सांग फोटो दाखयताले म्हाका आनी दीस बी ना रात बी ना राती 2 सुद्दां म्हाका फोन केला तांच्यांनी हांव मनशाक वळखता त्या मनशाक वळखता करून आयकून घेतलेलें आसा सागर नायक हर्ष नायक तांचे फिलिंग्स आनी तांचे फर्स्ट स्टेटमेंट टू द मिडिया आनी आयज आमी हांगा फाटल्यान पळयता ही सगळी आख्खी फॅमिली तांची आतां एकठांय आयिल्ली आसा दे आर व्हेरी हॅपी आनी जे तांच्यांनी एक स्टेटमेंट केल्लो एक लँडमार्क स्टेटमेंट केल्लो की आमकां घरा वचपाक भंय दिसता आयज जेन्ना ह्या चोरांक धरलेलो आसा पुलिसांनी तांच्यांनी सांगलां की गोवा पुलीस इज दी बेस्ट आनी आयज ते सांगता की फाल्यांच्यान वी आर गोईंग बॅक टू द हावस आतां आमकां कसलोच भिरांत ना आनी दे आर व्हेरी थँकफूल टू द एंटायर पुलीस द होम डिपार्टमेंट आनी एवरीबडी तांचें म्हणणें आसा की अशी ब्लायंड केस आशिल्ली तांकां सुद्दां तितली हिंट तांकां दिवंक मेळूना तरी पण पुलिसांनी ती क्रॅक केली ते पुलिसांचे उपकार मानता आनी फाल्यांच्यान एखादी ही फॅमिली आपल्या घरान परती वचूंक शकता. वास्कोच्यान पुलोय मिडिया खातीर विक्रम नायक. गोंयांत टायगर रिझर्व करपाक सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीन मान्यताय दिल्या. फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर वाघ राखीव वाठाराचेर थाराव घेवचो म्हूण CECन सुचोवणी दिल्या. CECन टायगर रिझर्वेशनाक वट्ट 468 स्क्वेअर मेत्र जागो राखीव करपाचो प्रस्ताव दिला. नेत्रावली वायल्ड लायफ सेंच्युरी विथ 50 हाऊसहोल्ड्स आनी खोतीगांव वायल्ड लायफ सेंच्युरी विथ 41 हाऊसहोल्ड्स वट्ट 297 स्क्वेअर मेत्राचो जागो टायगर रिझर्वा खातीर राखीव दवरचो म्हूण CECन प्रस्ताव मांडला. भगवान महावीर वायल्ड लायफ सेंच्युरी नॉर्थ विथ 9 हाऊसहोल्ड्स आनी भगवान महावीर नॅशनल पार्क साउथ विथ 2 हाऊसहोल्ड्स हांचे खातीर वट्ट 171 स्क्वेअर मेत्राचो जागो टायगर रिझर्वा खातीर राखीव दवरचो म्हूण CECन प्रस्ताव मांडला. अशे तरेन टायगर रिझर्वा खातीर वट्ट 4068 स्क्वेअर मेत्राचो जागो राखीव दवरपाचो CECचो प्रस्ताव. CECन 2 फेजींनी टायगर रिझर्व करपाचो प्रस्ताव दिल्लो. पयले फेजीन खोतीगांव नेत्रावळी अभयारण्याक घातल्यात. नेत्रावळी सुमार 50 जाल्यार खोतीगांवांत सुमार 41 कुटुंबां आसात. तांकां रोखडेंच स्थलांतरीत जावचें पडटलें. जाल्यार भगवान महावीर अभयारण्याच्या दक्षिण भागांत सुमार 560 कुटुंबां आसात आनी मादय अभयारण्यात सुमार 612 कुटुंबां आसात. ही कुटुंबां टायगर रिझर्वाचे पयले फेजीन इन्क्लूड करचे नात. तांकां विश्वासान घेवन फुडें वचपाचो CECचो प्लान. बातमी पेपर म्हणून तुमी हें करूं नाका आमी ते कितें पळय ते पळोवया सगळो विशय अंडरस्टँड करून घेवया आनी मागीर कमेंट करया. पोर एरिया जाल जर जायत जाल्यार मागीर करूनी आमकां भितर उडोवनी. वी विल नॉट अलाव दॅट वी विल नॉट अलाव एनीबडी टू शिफ्ट फ्रॉम दॅट विलेज. इट इज 800 years सेटलमेंट अँड वी हॅव नेवर सीन अ टायगर आनी अशें जाता जर जाय जाल्यार आय वील बी विथ द पीपल बट फॉर अनसीन टायगर वी विल नॉट शिफ्ट. आंदोलन करतलेच आमी केन्नाय वाघ हातून पळयलोच ना आनी त्या वाघा अनसीन वाघा खातीर ह्या सगळ्या लोकांक भायर वचचें ना. CEC पसून कोणी आयले जर जाय जाल्यार ते देव न्ही. टायगर रिझर्वाचे CEC रिकमेंडेशनाचे जे आहा पळय न्ही हांवें AGकूय बी एट प्रेझेंट रिपोर्ट गव्हर्मेंटाच्या हातात येवंक ना अजून. एकदां गव्हर्मेंटाच्या हातात रिपोर्ट आयलो की कितें रिकमेंडेशन दिलां तेंच्यांनी ओके वील गो थ्रू इट आनी अकॉर्डिंग टू दॅट ताज्या उपरांत तुमकांय सांगता आनी कशें इम्प्लिमेंट करपाचें किंवा कितें हें आमी थारायता. बट जो पर्यंत रिपोर्ट हांव वाचिना किंवा रिपोर्ट कन्सर्न AG दिवन तेजो रिपोर्ट एक समरी रिपोर्ट करून दिना तो पर्यंत आत्तां कमेंट करप हें योग्य. पण तो करता हांव कमेंट तेजेर. फुडलें कितें हें आसतलें मिन्स कितें टॅकल करपाक परत सांगलें न्ही एकदां रिपोर्ट जो पर्यंत पळयना तो पर्यंत कांयच करता.
प्रुडंटा खातीर महेश खाडे. झेडपी रिझर्वेशना संबंधान राज्य वेंचणूक आयोगाच्या अधिसुचोवणेक आव्हान दीत 6 नोव्हेंबराक हायकोर्टांत याचिका घातिल्ली आनी 25 नोव्हेंबराक हाचेर सुनावणी दवरिल्ली. Challenge is about South Goa Jilla Panchayat election. There are two challenges. One challenge is that there has to be a reservation for scheduled caste in South Goa. Our case is that the population of scheduled caste in South Goa is so less that it is not possible to provide for a reservation for scheduled caste. The population is just 0.9%, not even 1%. And if you try to give one seat to this particular category, then it may amount to 4% of reservation as against the population of 0.9%. So we are relying upon one Bombay High Court judgment to say that if it is below a particular threshold, the reservation has to be in proportionate with the available population. So that proportionate population is not available, and therefore this reservation is not mandatorily required to be done, but there is a provision for co-option. The government may, in consultation with the election commission, rather the election commission in consultation with the government can say that a co-option has to be done in respect of a particular panchayat where the reservation is not available because of the population as far as scheduled caste candidates are concerned. So that is one argument. Second point is about the OBC reservation. The petitioners are saying that OBC reservation is illegal because some triple test is not being complied with. Triple test in the sense that there is no empirical study that is conducted for the purpose of providing reservation, and that is one argument. Whereas our argument is such a study is conducted, the OBC Commission has conducted such a study, a report has been prepared, a report has been submitted to the Election Commission. Election Commission has considered it and thereafter in consultation with the government has provided for reservation. The court has heard the arguments are concluded and the order is reserved. So we hope that the judgment will come anytime before 28th or 29th of this month. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. झेडपी वेंचणुके संबंधान काँग्रेस पक्षाची माणिकराव ठाकरेच्या अध्यक्षपदा खाला हाय लेव्हल मीटिंग जाल्ली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बसकेन मुखेलपणान युतीचेर चर्चा जाल्ली. मंगळारा गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वांगड्यांनी परत एक बसका घेतली. झेडपी वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन आपले उमेदवार थारायल्यात. रोखडेच घोशीत करतले म्हूण जीपीसीसीन म्हायती दिल्या. ब्लॉक आणि मागीर डिस्ट्रिक्टात स्क्रीनिंग जावन जी नांवां सगळीं आयिल्ली कॅन्डिडेटाची ती परत एकदा आमी आज डिस्कस केल्या. वेर देर इज नो डिस्प्यूट रिगार्डिंग मनोज परब आणि विजय सरदेसाय जे मागता ती सोडून बारींग अदर वी हॅव डिस्कस्ड अँड वी हॅव फायनलायज्ड फायनल लिस्ट फॉर द कॅन्डिडेट्स आणि व्हेरी सून वी विल रिलीज. बाकीचे तांकां दोगां कडेन उलोवन वी विल टेक अ स्टँड अँड देन ज्या जाग्याचेर डिस्प्यूट ना दॅट लिस्ट वी विल रिलीज. अलायन्स इज प्रोग्रेसिंग. आता काल राती काँग्रेसीच्या लिडरशिपीन म्हजे कडेन थोडे सिटां खातीर उलयल्ले आनी त्या सिटांचेर आमचें उलोवणें चालू आहा. फॉर्मुला असो दिल्लो स्टार्टिंगाक की 10 सीट आमकां 10 सीट आरजीक आनी 30 सीट काँग्रेसीक अशें आसचें. आतां ताजेर मातशें वयर सकयल जाता आसतलें पूण डिटेल्स आज मेरेन हांव तांचे कडेन उलोवंक ना. जी मूड आहे आरजीली जी आमगे मूड आहे जी फिलॉसॉफी आहा डिफेक्टर्स घेवपा नाका डिफेक्टर्सांक तिकेट दिवपा नाका आमगेली आनी आरजीगेली मूड एक आनी गोंयकारांक जरी तरी जाय ही मूड एक जावन एक झाड बराबर म्हूण रोवपा वचपा जाय जाल्यार तें डिसिजन एकठांय रावन आमी मुखार कितें तें चिंतपा जाय. आमी आमच्या मिटिंग्सांनी बिजी आसा सो आयज आमचे तेंच्या वांगडा मिटींग ऑफिशियल जरी जावना पूण फोनार उलोवप जाल्लें आसा. फाल्यां परवा परतें जावपाक शकता. फुडले इलेक्शनाक कोण खंय कंटेस्ट करतलो 2027ची तयारी करूनच 2027 तकलेन दवरूनच आमी सीट शेअरिंग करपाक जाय जावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ऑक्टोबर महिन्यात पडिल्ल्या आडमेळ्या पावसाक लागून गोंयभरच्या शेतकऱ्यांचे बरेच लुकसाण जाला. ते फाटभुंयेर शेतकी खात्यान शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाई दिवपाचें थारायला. डाटा मेळटा ते प्रमाण बार्देसांत 200 हेक्टर शेतीचे लुकसाण. 930 शेतकऱ्यांनी खंय लुकसाण भरपाईक अर्ज केल्यात. 1,06 लाख लुकसाण भरपाई बार्देसांतल्या शेतकऱ्यांक दितले. पेडण्या 110 शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यात. 17 हेक्टर शेतीचे लुकसाण. 7,16,000 लुकसाण भरपाई दितले. देवचले सावन 392 अर्ज आयल्यात. 142 हेक्टर शेतीचे लुकसाण. 56,80,000 लुकसाण भरपाई दितले. साखळे सावन 96 अर्ज.
33 हेक्टर शेतीचे लुकसाण जाला. 13,20,000 रुपया लुकसाण भरपाई दिवपाचे. 70 उणे लुकसाण. 7 अर्ज आयल्यात. 49,200 रुपया लुकसाण भरपाई दिवपाची. तिसवाडी तालुक्यांत 80 शेतकऱ्यांचे लुकसाण जाला. 37 हेक्टर शेती काबार. तांकां वट्ट 8,35,000 रुपया लुकसाण भरपाई दितले. फोण्या 28 हेक्टर शेतीचे लुकसाण जाला. 238 अर्ज आयल्यात. 11,28,000 लुकसाण भरपाई. धारबांदोड्यासान फकत 4 अर्ज. 28,000 लुकसाण भरपाई दितले. सांगे सावन फकत 4 अर्ज आयल्यात. 24,000 लुकसाण भरपाई दितले. केपे 28 हेक्टर शेतीचे लुकसाण. 304 शेतकऱ्यांक 11,36,000 लुकसाण भरपाई मेळटली. साश्टींत 143 अर्ज. 22 हेक्टर शेतीचे लुकसाण. 11,65,000 लुकसाण भरपाई खाते दितले. मुरगांवात 87 लुकसाण भरपाईक अर्ज. 14 हेक्टर जमनीक 5,89,000 रुपया लुकसाण भरपाई मेळटली. काणकोणात 602 शेतकऱ्यांचे लुकसाण. 51 हेक्टर शेती काबार. 20,45,000 रुपया लुकसाण भरपाई. साधारण 2,997 एप्लिकेशनां टील डेट आमी इव्हॅल्युएट केल्ले कडेन आसा. म्हळ्यार आमी पर्सनली आमचे जे पळय झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा त्या प्रत्येकाच्या शेतांक वचोन त्यांनी तेंची शेतां पळयली, कितली डॅमेज जाला ती इव्हॅल्युएट केली आनी त्या प्रमाणे आमच्या इव्हॅल्युएशना प्रमाणे साधारण 577 हेक्टर एरिया ही ह्या अवकाळी पावसाक लागून डॅमेज जाले कडेन आसा. आनी इव्हॅल्युएशन आमी जेन्ना केलां तेन्ना इव्हॅल्युएशनाचो जो पळय आंकडो आसा तो साधारण 2,53,00,000 रुपया. थोड्या कडेन कृषी कार्ड आसना तेंकाय कन्सिडर करता. आमी ह्या फाटी 2 कॅटेगरी कन्सिडर केल्यो. कृषी कार्ड जेचे कडेन आसा तांकां आमी रुटीन प्रोसिजरान डायरेक्ट पयशे वयता. आनी पूण खुबश्या वेळार आमकां आमच्या लक्षांत अशें येता की वर्बल एग्रीमेंट म्हळ्यार तोंडी कराराचेर सुद्दां थोडे शेतकार जे आसा ते दुसऱ्याची शेत रोयता. पूण ह्याय लोकांचे जे पळय लॉस जाल्ले कडेन आसा तांकांय बी आमी ऑफलायन म्हणटा आमी त्या ऑफलायन पद्दतींतल्यान आमी तेंच्योय केसीस बी आमी सेटल करतले आनी त्याय लोकांक आमी कॉम्पन्सेशन दितले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पेट्रोलिंग आशिल्लें सो आमी पेट्रोलिंग करत वास्को ऑफ वास्को बेसिकली अरावंड 8 to 9 नॉटिकल मायल्स जेन्ना भायर पावले तेन्ना आमकां ऑब्जर्व जालें की एक 2-3 बोटी बेसिकली कर्नाटकाच्यो ज्यो कलर कोडा वयल्यान आमकां आयडेंटिफाय जाल्यो सो त्यो दिसल्यो. सो आमी तांकां एप्रोच जाले तेन्ना 3 बोटी आशिल्ल्यो. सो आमी एप्रोच जाता ते पळोवन त्या बोटींनी तेंचे नेट आसा ते थंयच कट केले आनी उदकान सोडले आनी तेंचे ते फुडें वचपाक लागले. फुडें वता आमी तेंचो चेज केलो फाटल्यान. चेज करता करता एक बोट फायनली चेजिंगान आमी एप्रिहेंड करपाक सक्सेसफूल जाले. सो मागीर ताका थंयच आमी एप्रिहेंड केलो. दीस इज एप्रोक्सिमेटली अरावंड 8 to 9 नॉटिकल मायल्स इन बिटवीन दॅट एरियान आनी बोटी आशिल्ल्यो आनी 3 बोटी आशिल्ल्यो. पूण फायनली कितें जालें उदकान आशिल्ल्या कारणान 3 बोटी 3 डायरेक्शनान गेल्यो. सो आमी एक हेका खंयचे तरी चेज करपाक शकले आनी आमी ती इंटरसेप्ट केली. स्टाफ कमी पडलो दोगांकूय धरपाक तिगांकूय धरपाक वांगडा स्टाफ ना. मागीर कितें आसा उदकान कोणी खंयच्याय डायरेक्शनान वचपाक शकता. आमकां कितें आसा आमची एकूच बोट आशिल्ली म्हणटकीर आमकां एकूच मनशाक फॉलो करचो पडलो. सो आमी त्या प्रमाणे एकूच बोटीचेर कॉन्सन्ट्रेट करून एकूच बोट पयली एप्रिहेंड केली. मागीर बाकीचे 2 आमी एप्रिहेंड करपाचे विचार केल्लो. पूण हांवें बाय द टायम ते आमचे टेरिटोरियल वॉटर्स आसा ते क्रॉस करून भायर गेल्ल्या कारणान आमी फुडें आनी तांकां एप्रिहेंड करपाक शकलो. ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है. इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है. ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज
सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। मैं आदरपूर्वक कहता हूं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा। ते सगळे फॅक्टरी पळय ते पोल्युशन जाता आनी इन्स्पेक्शना लागून आमी रेजोल्युशन घेवन आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा हाडिल्या सगळ्या कल्चरल रेजोल्युशन आहा सगळ्यांनी सायन मारली आनी सरान सांगितलं आपण एक्शन घेता म्हणून 14 डेजा भितर। कुंकळ्याक उदक आहा पळय तें साम पोल्युटेड जालें आहा। हे फॅक्टरी येवन कुंकळ्याक सामकें उदक पिवपाचे परिस्थिती ना। नुस्त्याचे फॅक्टरी येयले आहा पळय त्या नुस्त्या फॅक्टरीचेर आमकां सकाळी दार उदकी करपाक मेळना। आमकां कुंकळकारां हें स्लो पॉयझनिंग। चेअरमॅन आमगेलो पोल्युशन बोर्ड ताणें आमकां बरो पॉझिटिव्ह आन्सर दिलो आमकां। तेणी सगळे हेचेर आमची इन्व्हेस्टिगेट करता म्हणला। पोल्युशन मॉनिटरींग बोर्ड बी घालता म्हणला तेणें आमकां। कुंकोली म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चेअरमॅन आनी सगळे कावन्सिलर येयल्ले। They wanted me to check the existing fish meal factory at Kunkoli Industrial Estate. They were complaining about odor control, odor was marta tho. So they have given me a recommendation. I'll examine that and I'll see what is to be done. I've discussed with them in detail. डिलायला लोबो जी वायस चेअरमॅन आसा EACC तांकां आमी रिक्वेस्ट केलें हांवें म्हणजे थिएटरानूच की गोवन सेक्शन जो जाता पळय थंय ते गोवन सेक्शनान जे डिरेक्टर्स आनी फिल्मां सिलेक्ट जाता तांकां मोमेंटोज दिता पण तांकां सर्टिफिकेट्स मेळना ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स पण इंडियन पॅनोरमा किंवा बाकीचे सेक्शन पळयले तांकां मोमेंटोज एज वेल एज सर्टिफिकेट्स मेळटा सो हांवें मॅडमीक रिक्वेस्ट केलें आनी हांव EACCूय रिक्वेस्ट करता की जे गोवन सेक्शनान फिल्म मेकर्स सिलेक्ट जाता जी फिल्मां सिलेक्ट जाता तांकां समजा ऑफिशियली तुमी सर्टिफिकेट्स दिले जाल्यार इट्स लायक अ ऑफिशियल हें की यू आर पार्ट ऑफ इट अदरवायज म्हणजे इट ॲड्स टू द सेलिब्रेशन सो तिणें म्हणजे तिणें पॉझिटिव्हली तें रिस्पॉन्ड केलें आनी ती म्हणली आय विल टेक इट अहेड सो आय रियली वॉन्ट टू थँक हर फॉर दॅट की तांणी म्हणजे हांवें जस्ट तांकां लावंजान बसयलें ताणें रिक्वेस्ट केली मुद्दो मांडलो अँड शी हर्ड इट सो आय होप इट गोज वेल अँड आय होप इट happens next this year next year whenever but it should happen is what I feel.